मोबाईल ऑक्युपेशनल हेल्थ च्या माध्यमांतल्यान गेली 25 वर्सां फॅक्टरी बॉयलर्स इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरी एंड बॉयलर्स कामगाराचे हेल्थाची काळजी घेवपाचो प्रयत्न करता। तातूंतल्यान 25 वर्सांनी परत एक नवी फूल इक्विप्ड म्हणटा तशी मोबाईल बस आज आमकां हांगा डिपार्टमेंटान हाडल्या। त्याचो यूज चडांत चड वर्करांक जातलो गोंयच्या हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अशें मुद्दाम सांगूंक जाय म्हाका। कारण ह्या बशींत ही बस AC आनी विथ ऑल फॅसिलिटीज एक्सरे आसला, आय चेकअप आसा, ब्लड चेकअप आसा, त्या भायर तुका ECG आसा, ऑरोमेट्रीक सगळें आसा। जे काम जो वर्कर काम करता इंडस्ट्रीज आनी ज्यो जे ताका हेल्थ आसूंक जाय त्या खातीर त्याची केअर घेवपा खातीर ही बस आठवड्यांतल्यान 2 वतली प्रत्येक इंडस्ट्रीज। ज्यो कोणी इंडस्ट्री मागता त्या इंडस्ट्रीक आठवड्यांतल्यान 2 मंडे आनी वेनसडे आनी वचून चेक करतले अशें करीत आसा। पूण ही आमकां नवी आनी सुविधा घेवन आमकां ही बस आमकां आमी हाडिल्ली आसा। संस्था प्रति एवरी इयर 9th जुलयांत ऑक्युपेशनल हेल्थ डे म्हणून आमी मनयता आनी ऑल इंडिया बेसिसार हे प्रोग्राम आमी कंडक्ट करता। आनी हे वर्साचो थीम आसा ऑक्युपेशनल हेल्थ फ्रॉम स्टॅट्युटरी कॉम्प्लायन्स टू सॅल्युटरी परफॉर्मन्स। आज 9th जुलय नॅशनल ऑक्युपेशनल हेल्थ डे आमी सेलिब्रेट करता। आमची नवी ऑक्युपेशनल हेल्थ क्लिनीक आयच्यान आमी चालू करता, इनॉग्रेट करता। आनी एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज एप्रॉक्सिमेटली अबाउट 35 lakhs आमी ही नवी बस हाडल्या आनी आतां इनॉग्रेट करून फाल्यांच्यान आमी इंडस्ट्रियल विजीटाक वतले। ही बस आसा ती इंडस्ट्रीच्या दारान वतात आनी इंडस्ट्रीच्या वर्करांक मेडिकली चेकअप करतात। इट इज along with our medical inspector of factories with 8 number of our employees.